या गावात माझी मम्मी आणि माझा पप्पा खूप कडे भोवलो म्हाका स्कूल सोदता ना म्हटले आम्ही एका घेईना आम्ही जर 8 वर्षाचे का 7 वर्षाचे असताना तरी पप्पा एक्सपायर झालो त्यांना कळलं की माझे ब्रेस्ट आणि गाठी असा म्हणून. सो हे गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज आमच्या मुखार वन ऑफ स्पेशल पर्सन आसा. कितें आहा कितें ना ते तुमकां आयच्या व्हिडिओन दाखयता. सो आयज आमी येयल्लेली आसा सुष्मिता कडेन न्हू? संगीता सॉरी संगीता सनेम रेड्डी. आणि आयज तू हांगासर ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्याचें नाव कितें? हांगा बस्तोडा बस्तोड्या सत्पुरुष बांदेश्वर देवळाकडे. खंयच्या देवाकडे मातशें व्हडल्यान उलया. सत्पुरुष बांदेश्वर बांदेश्वर टेम्पल. टेम्पल. ओके, तुमकां खबरूच आसा हो वाट पळय हांगाल्यान हे स्ट्रेट वाटेन वचत जाल्यार तुमी पावता म्हापसा तारी कडेन पावता. सारकें मगो? ओके, सो हे जे आमच्या वांगडा आयज भुरगे आसा खबर आहा, शी इज अ स्पेशल चायल्ड. ओके, जस्ट लायक टायरॉन वियोना आमी तुमच्या वांगडा व्हिडिओज घालताले पळय टायरॉन आनी वियोना वांगडा, सेम तेजी स्टोरी सेम. ओके, बट व्हेरी डिफिकल्ट. ही जर्नी तेजी फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनींग सारकी डिफिकल्ट जाल्लेली आसा. बट तशें तें म्हणिना तेज्या हेतून अकॉर्डिंग टू मी ते डिफिकल्ट, पूण ते कितें म्हणटा की इट इज गॉड्स गिफ्ट. सारकें न्हू? देवान दिला कहें न्हू गो? कितें म्हणूंक सोदताय तूं आमकां सांग पळोवया. हांव म्हणूंक सोदता की देवान म्हाका व्हडल्या चॅलेंजांसून घातला जन्माक. सो तेका तेणी म्हाका सांगलें की तूं चल फुडें, आपूण आसा तुज्या फाटल्यान, पण तुका खूब चॅलेंजीस तुका फेस करच्यो पडटल्यो आणि त्यो फेस करता करता तुका चड उतार सगळ्यो गोश्टी येतल्यो. आणि अशें ना की तुका म्हणजे एक टायम तुका असो येतलो की तुजे सर्जरी जातली का तुजें अशें कितें जातलें आनी तुका घरा रावचें पडटलें. मग तूं त्या टायमार तूं कितें करतलें असो एक क्वेश्चन आसलो. मागीर तेजेर हे आन्सर दिलें की येस हांव कितें तरी करतलें आनी हांव बिझनेस करतलें. जो माझं प्रोफेशन एक्च्युअल बिझनेस न्हू, माझं प्रोफेशन असिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजी ट्रेनर. वाव, परत एकदा सांग आमच्या व्ह्युअर्साक. माझं प्रोफेशन एक्च्युअल असिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजी ट्रेनर म्हणल्यार हांव ब्लायंड भुरग्यांक जी VI भुरगीं आसा न्ही तांकां हांव मोबायल आनी कंप्युटर स्क्रीन रिडराच्या हितून कसो यूज करप, कशे नोट्स वळखप, लोक आमकां कशे फसोवचे ना, पयशे कशे वळखप, हे सगळें हांव तांकां ट्रेनिंग दिता. प्लस जी कोण स्लो लर्नर्स आसता जांकां वेगळे वेगळे डिसेबिलिटी आसता न्ही, सो तांकां हांव स्पेशल शिकयता. तेंचें कावन्सिलींग करप, तांकां शिकोवप हें म्हजें स्पेशल काम. आनी हांव ऑनलायन म्हजे क्लासीस चालू आसता, पूण तितून म्हाका फायनान्शियली तुजो सपोर्ट मेळना कारण ती गरीब भुरगीं न्हू. सो हांव तेंचे कडसून पयशे घेयना. व्हेरी गुड, फुकट शिकयता. व्हेरी गुड. कारण म्हाका अशें दिसता की जे आमी कितें भोगला पळय न्हू ते तेंच्यांनी भोगचें न्हू आनी तांकां तें बरें मेळचें. आनी जर म्हाजे कडेन फायनान्शियल म्हणजे तशें हांव जर स्ट्रॉंग आसलें जाल्यार हांव तांकां जशें मोबायल म्हणा किंवा कितें जे तांकां गरज आसता पळय न्हू ते एक्सेसिबल पासून करून दिवपाक म्हाका हें जायना. पूण आतां धाकटे गोश्टी जशें तांकां रिचार्ज जाय किंवा कितें जाय जाल्यार ते हांव 1-2 भुरग्यांचे करता जे सामकीच गरीब आसा, जांकां सामकीच शिकपाक प्रॉब्लेम आसा, तुझ्या पोटाचे 2 रुपया तू तांकां दिता. व्हेरी गुड, सो स्वीट ऑफ. आणि आयज पळय तुका देवान एक वस्त तुजे कडल्यान घेतलेली आसा जाल्यार 10 दिल्ल्यो आसा. आनी म्हाज्या मुखार एक चेडूं आसा, तेका दोळे हात पांय सगळे आहा, तेका कॉम्प्युटर ऑपरेट करूंक जायना. कितें म्हणपाचें आतां सांग पळोवया. अगो तुका जाता कॉम्प्युटर ऑपरेट करपाक? एडिटिंग बी सगळें हांव करता, म्हाका तेंय जायना. पळय सो तेजो एक धाकटुलो स्टॉल आसा, पळोवंक शकता तुमी. तेजेर चॉकलेटी आसा, मागीर उजवातीचे पॅकेटां आसा, शॅम्पूज आसा, आनी कितें कितें आसा पळय, चिप्स आसा. सो गायज हेतून न्हू कितलो म्हणून मनीस जोडटलो पळय. हांगासर पेट्रोल बीन दवरला तेणी विकपाक, हांगासर बिस्किटी बीन दवरल्या. तो धाकटुलो शॉप आसा पळयात तुमी, हांव भायरसून दाखयता तुमकां बेश्टो. पळय हो शॉप तेजो धाकटुलो आसा, हितून बाबडे कितें म्हणून जोडटले सारकें न्हू. पळया आनी हे पडटा सारकें हे पळय हांगासर बस्तोड्या. ही वाट तुमी पयली आसतली न्हू, हांगासर पडटा सारकें. ओके, सो आयज आमी येयल्लेले आसा संगीतागेर, पळोवंक शकता तुमी. सो गायज आमी आयज पावलेली आसा संगीतागेर, संगीता रेड्डी. ओके, आनी तेजें घर आसा बस्तोड्या. बस्तोड्या खंय गो बाय? आता आमी आसा बस्तोड्या हांगा नियर SFX हॉस्टेला कडेन ग्रावंडा कडेन आसा. आनी तुमी पळयलेले हांवें तुमकां थंबनेल घातला, तुमकां व्हिडिओचो टायटल घातला, सिच्युएशन कितें तें तुमकां कळलेलेच आसा. ओके, थोडे तेंप पयलीं आमी
व्हिडिओज घालताली, टायरॉनाक घालताली, वियोनाक घालताली, मागीर गजाननाक घालताली, मेघनाक घालताली. ओके, थोडे पार्शली ब्लायंड असले, थोडे टोटली ब्लायंड असले, 100% ब्लायंड. आणि ह्या फिल्डान म्हाका पयलीं शॉक दिसतालो की अरे टायरॉन मोबायल यूज करता, अरे टायरॉन व्हॉट्सॲप यूज करता, म्हाका कॉल करता, कशें काय. पण तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की देवान तेंकां एक वस्त काडून घेतल्या, एक ताकद काडून घेतल्या न्हू जाल्यार ज्यो ताकद आमकां दिवंक ना ती तेंकां दिल्लेली आसा. देवान कितें तरी बरें केल्लेलें आसा. आयज तुमच्या मुखार हांव घेवन येता संगीताची रियल लायफ स्टोरी. शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल आणि फिलिंग रियली प्राऊड. देवाच्या कृपेन न्हू ते आपणाच्या दोना पांयार उबे आहा. अशें म्हणिना तुका. तेजी फॅमिली व्हेरी सपोर्टीव. फॅमिली आसा म्हणून आयज बाबडे ते आसा उबे. नाल्यार आयज ते ह्या सिच्युएशनान आसचे नासले, खंय तरी एका कोनशाक बसलेले आसतले. सारखें उलयता संगीता. सारकें सारकें. आयज हांव तुमच्या मुखार घेवन येयल्लो आसा संगीताची रियल लायफ स्टोरी. ओके, आता कितें म्हणटा संगीता ते तुमी खूद आयका. संगीता कितें म्हणूंक सोदता तूं आमच्या व्ह्युअर्सांक? सो हाय व्ह्युअर्स, हांव तुमकां पयलीं सांगपाक सोदता म्हाजी कहाणी, म्हणजे म्हाजी स्टोरी, ल्हानशी स्टोरी. ल्हान आसतना पासूनचो मातसो स्ट्रगल तुमकांय कळपाक जाय. तशें हेज्या पयलीं इंटरव्यूज म्हाजे येयल्ले, पूण तितून हांवें जशे क्वेश्चन्स केले तशें हांवें आन्सर दिल्ले, म्हणजे खूब डिटेलिंगान हांवें हें करूं नाशिल्लें. पूण आतां म्हाका हांगा सांगूंशें दिसता की हांव जेन्ना सामकेंच ल्हान आशिल्लें, जेन्ना हांव आय थिंक थर्ड ना सामकेंच म्हणजे 4-5 वर्साचें, तेन्नासून म्हाका शिकपाची खूब ओड आशिल्ली. पूण तेन्ना हांगा तितलें हें नाशिल्लें ह्या गांवांत म्हाजी मम्मी आनी म्हाजो पप्पा खूब कडेन भोंवलो म्हाका स्कूल सोदपाक. पूण तेन्ना तेंकां ते ना म्हटलें आमी हेका घेयना. आमी जर हेका घेतले जाल्यार बाकीची भुरगीं हेका मारतली. म्हणजे तेंच्यांनी पयलींच तर्क वितर्क लावन तेंच्यांनी हें केलें. पूण म्हाज्या आवय बापायन न्हू हार मानूना. तेंच्यांनी स्पेशल स्कूल का आसना सोदलें आनी तेंच्यांनी म्हाका थंय घातलें. थंय पर्यंत म्हाजी 10th जाली. तेच्या मदीं मागीर हांव 8 वर्साचें का 7 वर्साचें आसतना कितें पप्पा एक्सपायर जालो. परत मागीर ते सगळें मम्मीचेरूच पडलें. आनी 2 म्हणजे एक भाव आनी एक भयण आसा म्हाका, ती व्हडली आसा म्हाज्याकून. सो ती तेन्ना ल्हान आशिल्ली. सो अशें कशें करून म्हाजी 10th जाली. रियल म्हाजो प्रवास केन्ना सुरू जालो, जेन्ना म्हाका कॉलेजीक वचपाक जाय आसलें. कारण हांव स्पेशल स्कुलान शिकलेलें आनी म्हाका शिकपाची अजून खूब ओड आसली. म्हाका बाकी कितून इंट्रस्ट नासलो, तर म्हाका शिकपाची हितून इंट्रस्ट आसलो. आनी म्हाका अशें दिसतालें पयलीं म्हाका जावपाक जाय आशिल्लें एक्चुअली डॉक्टर. तेन्ना हांव 4थेक घाली तेन्ना हांव चिंत्तालें की म्हाका डॉक्टर जावपाक जाय. पूण लोक म्हणटाले एका आनी दिसाना हें कितें करतलें, हें डॉक्टर जातलें, तूं डॉक्टर जातलें. म्हाका एकट्यान अशें सुद्दां म्हटलेलें की तूं डॉक्टर जावंक शकना, कारण तुका दिश्टी पडना, तूं पोट म्हणल्यार फाट कापतलें. पूण तेन्ना पूण तेन्ना म्हाका लोकांनी हें सांगना की बाय तूं कावन्सिलींग करपाक शकता, तूं सायकोलॉजिस्ट जा, तूं सायकॅट्रिस्ट जा. ह्या लोकांनी म्हाका कित्याक म्हणना, हो प्रश्न म्हाका आयजूय पडटा लोकांचे. आयज हांव ह्या गांवांत व्हडलें जालें, गांवांत आसा हांव आयज म्हाका गांवांत लोक वळखता. पूण आयज कोणाची अशी हिम्मत ना ह्या गांवांत की संगीता तूं कशें रावता, तूं कितें करता, तुजे कितें प्रॉब्लेम्स आसा हें विचारपाक. मागीर हांवें तशेंच मम्मी आनी म्हाका म्हणटाली की आतां बाय तूं एकटेच चेडूं आनी ते बाकी सगळे चेडे आशिल्ले जे 10th पास जाल्ले, तेंचे मदीं हांव एकटें चेडूं आशिल्लें. म्हणजे तूं ते पुण्या वयतले, तुका आमी पुण्या धाडूंक शकना, कारण तूं चेडूं, तुका दिश्टी पडना न्हू, आमी तुका कशी धाडटली. मागीर हांवें न्हू 4 दीस हांव जेयनासतना रावलें. म्हाका तुमी धाडिना, हांव जेयना. हांव म्हाजें काय आतां यूज ना जालें, 10th जालें न्हू, सोंपली म्हाजी लायफ सोंपली. मागीर मम्मीन म्हाका हांगा घातलें म्युजीक कॉलेजीन घातलें. थंय म्हाका एक म्हजो बेस्ट फ्रेंड म्हणपाक शकता हांव. तेका सायटेड आशिल्लो तो आतां तेजो म्हणजे आतां फाटीं एक्सिडेंट जावन तो हें जालो म्हणा. पूण तरी सुद्दां ते याद उरता न्ही आपले. तेणें केली म्हाका खूब हेल्प केली. तेणें म्हाका नोट्स दिले, सगळे तेणी म्हाका दिले. आयज हांव तेज्या तो खंयी आसूं, तो म्हाका पळयता आसत जाल्यार तेज्या आत्म्याक हांव खरेंच शांती मागता. कारण तेणी 3 वर्सां म्हाका कॉलेजीन हाडप व्हरप, क्लासीस चेंज करप, आनी कोणाकूय न लसता जेन्ना तेका लोक म्हणजे तेका भुरगीं म्हणटालीं न्हू अरे तूं हेका घेवन तूं वयता, तुका कशें कळटलें, तूं कसो तेका सांबाळटा, हें तें तेणी केन्नाच तें हें करूं ना. आनी तो घेवन वयतालो म्हाका. आनी पूण मागीर कितें जालें, रायटर्सचो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. कारण तें म्युजीक आसलें न्हू, तें कोणाकूय कळना म्युजीक बरोवपाक, तेंकां तोच रायटर जाय पडटा. पूण सगळ्यांचे एग्जाम्स वांगडाच आसताले म्हणून म्युजीक रायटर अरेंज जायनासले. मागीर रातभर अभ्यास करून तो व्हडलो नोट्स म्हाका रिकॉर्डिंग करून दितालो तो भुरगो. आनी न्हू तो भुरगो रिकॉर्डिंग करून दिवन वाचून हें करून जर तें जायना, मेहनतीचें जर फळ मेळना जाल्यार तें आपल्याक बरें दिसता ना. ते 3 वर्सांनी हांवें तें मदींच सोडलें. मागीर हांवें माग म्हटलें कितें हांव पुण्या वयतलेंच, म्हाका पुण्याच वचपाक जाय. थंयच स्पेशल कोर्स आसा, थंयच म्हाका लोक पळयतलो आनी थंयच हांव हें जावपाक शकतलें,
स्वतःच्या पांयाचेर उबी रावपाक शकतले, माझी सारकें. मोबिलिटी स्ट्रॉंग जातली. मम्मी आनी म्हाका ही धाडी नासली. हांवें फोर्सफुली हांव घरांतल्यान भायर सरलें आनी हांव गेलें एकटें पुण्या. आनी हांव थंयसर हांवें 6 म्हयन्याचो ट्रेनिंग घेतलो, कंप्युटर कोर्स केलो. वाव, प्राऊड ऑफ खरेंच पळय ते आमी भुरगे आमचे दोळे हात पांय कान सगळे सारखे आसतना आमी शिकोंक पावना आनी ते पळय बाबडे ना म्हणटा आपूण कितें करता ते ना आपूण करूंकूच जाय. दिसो ना दिसो म्हणटा ते आपुणाक वचोन कितें तरी शिकोंकूच जाय. ते पुणे वचोन कंप्युटर कोर्स शिकलो. शिकले. प्लस हांवें ओपन 12th केली थंय, कारण माझी हांगा 3 वर्सां वेस्ट जाल्ली. वेस्ट जाली सारकें. सो हांवें थंय 12th केली. पूण देवाच्या मनान आनी कितें आसलें, देवान म्हटलें सांगितलें तूं आनी स्ट्रगल कर. मागीर हांव बरें ना पडलें, खूब बरें ना पडलें. इतकें बरें ना पडलें की म्हणजे हांव कायंड ऑफ डिप्रेशनानूय गेल्लें हांव. इतकें बरें ना पडलें. सो माझी आसा एक डॉक्टर पौर्णिमा म्हणून हांगाच आसा, ती फोंड्या रावता. माझ्या नशिबान खूब बरे बरे लोकूय येयले, हांव तुमकां तेवूय सांगता आनी तेंची नांवां घेवपाक म्हाका कांयच वायट दिसना. सो स्वीट. बरें. सो डॉक्टर पौर्णिमान म्हाका म्हणजे गायड केलें. आनी तेन्ना एक्चुअली पयलींच कळलें, जेन्ना हांव 9th आसलें न्ही तेन्ना कळलें की म्हजे ब्रेस्टान गांठी आसा म्हणून. अरे कळ्ळें. पूण ते ब्रेस्टान गांठी आसा म्हणून, पूण त्यो नॉर्मल गांठी म्हणून कळल्यो, पूण त्यो काडपाक जाय आसल्यो. पूण ते कितें जातालें, म्हजें ब्लड कमी मेळटालें म्हणून ते ऑपरेट करपाक मेळनाशिल्लें आनी ते आजून पर्यंत मेळूंक ना ऑपरेट करपाक. ते हे ब्रेस्ट कितें म्हणटा ते भितर गाठी आसता गाठी म्हणटा ते फुडें इन फ्युचरान मागीर ते ब्रेस्ट कॅन्सराचेर वयता ते तूं म्हणूंक सोदता. हय, Somewhat सद्या like मागीर जर this. ते कोरोना न्ही जाल्यार ते जावंक शकता, तेची शक्यता Somewhat आसा. like that. हय, तशें टायप. ओके पूण सद्या काय ना, सद्या ओके आसा. पण ते ब्रेस्टान हे आशिल्लें. मागीर डॉक्टर पौर्णिमान म्हाका केन्ना गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान हे करूं ना चडशें. ओके. जितले तिचे कडेन जाता पळय न्ही, तिचे एक्चुअली भुरग्यांचे स्पेशल भुरग्यांचे तिचे हॉस्पिटल. ओके. पूण तेणी म्हाका थंय एडमीट करून म्हाका सलायन लावन तिणी म्हाका बरें केलें. बऱ्याच फावटी म्हाका एनमिया जातालो सारको. अरे वा. सो तिणी म्हाका ते हे केलें. सांगपाक आतां हरशीं हांव न्हू इंटरव्यू कोणा कडेन कम्फर्टेबली उलयना इतलें मनांतलें, केन्ना उलोवना. इंटरव्यू दिला हांवें, तेंच्यांनी घेतला, तेंचे व्हडले म्हणजे तेंच्यांनी केलाच, म्हाका वळख दिल्याच. पूण आयज हांव तुमचे कडेन कम्फर्टेबली कित्याक उलयता, म्हाका अशें दिसता म्हणजे तुमचे हांवें बरेचशे व्हिडिओ पळयल्या, बरेचशे thank you व्हिडिओ so much. आयकले हांवें. आनी एक तुमचो असो व्हिडिओ आयकला जेणे तुमकां खूब म्हणजे ट्रबल केल्लो एका बायलेन, तो बी व्हिडिओ हांवें पळयला आनी आय थिंक ताका हांवें कमेंटूय केला तुमच्या तेणी. हय पयला सो म्हाका अशें दिसता की अशें लोकांक सांगपाक जाय, कारण हे तेंच्या बरोबर हे घडलेलें आसा तांकां हे कळटा. म्हणजे जे कोण हितूंतल्यान गेल्ली आसता पळय न्हू तांकां ह्या गोश्टी कळटा, म्हणजे समजूंक शकतात, ते अंडरस्टँड करूंक शकता. आसतलो तुज्या वांगडा सदीत आसतलो. आनी तुमकां हांव दवरतलें, तुमी ना आसत जाल्यार, कारण म्हाका तुमची खूब हेल्प लागतली. आनी हांव परत ह्याटेन बीन येतलो. लागींच रावता न्हू हय, तुमी शुवर म्हणल्यार- येतलो. लागीं आहा जाल्यार हांव शुवर येतलो. म्हाका कितें जाय पडलें, जे बारीक वस्तू तुज्या शॉपार हांव थंयसरल्यानूय घेतलो. येस, थँक्यू. ओके मगो. येस, थँक्यू. आनी फुडें कितें सांगूंक सोदता तूं? आणि फुडें हांव सांगपाक सोदता की तशें करून हांवें न्ही 6 म्हयन्याचो म्हाजो हे केलो, आनी मागीर परत आनी 3 वर्सां म्हजी गॅप पडली. अरे बापरे. परत मागीर परत हांवें FY एडमिशन घेतलें फर्स्ट इयराक. परत ओपन घेतलें हांवें. पूण तेन्ना हांवें कितें चिंतलें की आतां म्हाजे कडेन कंप्युटर कोर्स आसा आनी हांवें एनेबल इंडियासून ऑनलायन कोर्स केल्लो. सो हांवें कितें चिंतलें की जर हांवें जॉब केलो जाल्यार तशें म्हणून हांवें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी येयल्ली, हांवें ट्राय केलें. ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका येयली छत्तीसगड, वाव. बिलासपूर. ते भुरग्यांक शिकोवपाक, गर्ल्स स्कूल आशिल्लें तें, आनी तांकां शिकोवपाक म्हाका. आनी म्हाका शिकोवपाचो बी तेन्ना एक्सपिरियन्स नाशिल्लो जेन्ना हांव फर्स्ट जॉबाक लागलें. पूण सगळींच म्हाका अशी म्हणटाली की संगीता तुवें केन्ना जॉब पयलीं केला न्हू म्हणून तूं इतलें बरें शिकयता. आनी हेच म्हाज्या खातीर पोच पावती आसली, कित्याक हांव भुरग्यांक खूब मेहनती शिकयतालें आनी भुरग्यांक सगळ्यांक थंय हांव आवडटालें. आनी आजूय ती भुरगीं म्हाका मॅसेजी करतात आनी कितें तांकां जर आसलें न्ही डिफिकल्टी बी जाल्यार ती म्हाका विचारतात की मॅम हें कशें, आमी कितें करूं, आमी ह्या सिच्युएशनान फसले, आमी कितें करूं. आनी हेच म्हाज्या खातीर हे खूब ग्रेट, कारण जितले हांवें त्रास काडले पळय न्हू ते हे म्हाका हे मेवळे. आनी तुवें सपोर्टींग कोण जाल्यार म्हाजी मम्मी त्या टायमार. मम्मी, तुजे कजन, म्हाजे कजन आनी म्हाजो भाव आनी म्हाजी भयण. व्हेरी गुड. म्हाजी न्हू व्हडली भयण मातशी पॉझिटिव्ह, ते सामकें ताका म्हणजे तेजें कशें आनी ते कितें म्हणटा, तूं वयतलें मागीर तुका कशें दिसतलें, तुका हय ते खूब भिता, कारण ताका अशें दिसता की आमची भयण, आमच्या भयणीक काय जावची न्हू, आमी तिका येदें व्हडलें केलां, ते येदें व्हडलें जाल्यार ताका कितें जावंक फावना. ते आसतात न्ही, ते असतात न्हू, ते सगळ्यांचेच असता घरांत. ते पयलीं मम्मीचेय आहले. पूण आतां मम्मी म्हणना तशी ना, आतां भैया तसो म्हणना ना, तिका कळ्ळें आतां तुजो विल पॉवर कितें कळ्ळो तेंकां. ना. आतां आमचो सनी बी तसो म्हणना. तो म्हणटा ते संगीता ते आमकां भोवोन हाडटले म्हणटा. तेज्या वांगडा तुमी हें करूं नाका म्हणटा. मागीर तें जालें. थंयसून हांव मागीर छत्तीसगडसून तेंचें ट्रेनिंग सोंपलें 1 वर्साचें. मागीर हांव गेलें आसाम. म्हाका आसाम ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. थंय पूण सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो म्हाका, लँग्वेज बॅरियर. तांकां इंग्लीश येयना, हिंदी येयना आनी म्हाका एसएमीज येयना. तो सगळ्यात व्हडलो. पूण तरी त्या भुरग्यांक हांवें शिकयलें. त्या भुरग्यांक मागीर तेंचें कितें आसलें म्हणजे
एक सांगता की त्या टिचर्सांक न्हू म्हाजेर अशें जलन जाताली कित्याक हांव तेंच्या हुशार आशिल्लें आनी भुरगीं म्हाजे कडेन एट्रॅक्ट जावपाक लागलीं न्हू. मागीर ती भुरग्यांक शिकोवपाक लागली की अशें करनाका तूं तुमी तेजे कडेन वचनाका तें बरें न्हू बी. पूण मागीर हांवें ताका एकूच गोश्ट सांगली भुरग्यांक तुमकां कितें पळय करपाचें आसा न्हू तुमी पर्सनली करा. क्लासीन येवन तुमी जर शिकना जाल्यार नुकसान कोणाचें जातलें तुमचें म्हाजें न्हू. हांव ऑलरेडी शिकलेलें आसा आनी म्हाजे कडेन ऑलरेडी सर आसा म्हाका शिकोवपाक न्ही म्हाजे गुरू आसा. नुकसान कोणाचें जातलें तुमचें. तेन्ना त्या भुरग्यांक जेन्ना तें कळ्ळें पळय तेन्ना ते भुरगे सगळे आपूण येवन तेंच्यांनी म्हाजे कडेन सॉरी मागली आनी ते कंटिन्यू म्हाजे कडेन शिकपाक लागले. पूण मागीर म्हणटात न्ही सेल्फ रिस्पेक्ट इज मेन म्हणून हांवें थंय जॉब सोडलें. कारण ती जर म्हाका तशें सारकें म्हणजे टॉर्चर करीत जाल्यार हांव कितलें म्हणून सोंसतलें. कारण ते भुरग्यांचेर वचपाक जायना आनी आमी टिचर्स आनी आमकां ते भुरग्यांक हें दिवपाक जायना. भुरग्यांक आमी कितें तें बरेंच दिवपाक जाय. दुसरे वक्तीन हांवें वायट सांगपाक जायना. संगीता म्हाका एक सांग तूं आतां मोबायल बीन ऑपरेट करता हय. दाखय पळय आमकां ऑपरेट करून. पासवर्ड उगडला हांवें म्हाजो. पळय तुमी मोबायल ऑपरेट करता पळय ते सेल्फी काड पळय आमचो. म्हाका सेल्फी बी तितलो जमना काडपाक जातलो कित्याक जमचो ना. हांव ट्राय करता कारण तितून म्हाका तितलो इंट्रस्ट कॅमेरा तितलो इंट्रस्ट ना. ना. आता हे सांगू शकता हांव की आतां बॅक कॅमेरा आसा म्हणून. हय बॅक कॅमेरा चालू आहा तुजो. आतां हो जालो फ्रंट कॅमेरा. हा सारको आहा. कर क्लिक. अरे वा नॉर्मल आसा न्ही. हय. अरे वा काढलं तिने पिक्चर पळया कसो येयलो तो काय खबर ना. देवान न्हू एक वस्त एक ताकद घेतल्या काडून जाल्यार तेणी पळय आतां दिसान आसतना फोटो काडलो आनी आमकां जे दिसता तेंकां आमी अशें 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 पयलीं पासवर्ड घालता न्हू गो सारकें दवरता मागीर करून काडटा कांयच न्हू खो काडलो पळय. सो हेंच तुमकां सांगूंक सोदता यू नो वील पावर त्या चेडवाचो इतलो स्ट्रॉंग आसा ना. आयचो व्लॉग पयला आसतलो तुमी न्हू. एके वाटेन खूब बरें दिसता की संगीता असली भुरगीं इतली फुडें सरतात आनी एके वाटेन सॅड की देवान असले अशें कित्याक केला काय म्हणून. ह्यो व्लॉग जो आसा खबराचो आयचो व्हिडिओ तो खूब व्हडलो आसा 1 वराचो तरी आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें हेचे 3 पार्ट केल्लेले आसा 3 एपिसोड्स. सो आमचे जे भाव भयण व्हिडिओज पळयता तांकां इतलो टायम आसना. जेयता आसतना एक 15 मिनटां मेळटा तेन्ना आमचे भाव भयण आमचे व्हिडिओज पळयता. थँक्यू सो मच परत एकदा म्हणूंक सोदता की तुमी आमचे व्हिडिओज पळयता म्हणून. आनी संगीताची जर्नी व्हेरी डिफिकल्ट आसा. ताका घर पासून रावपाक तेजे खुदचें घर ना. एक रेंटेड रुमान रावता. बाबडे म्हाका सांगता की आपूण कसो तुका त्या रुमान व्हरो थंयसर तूं व्हिडियोय काडूं शकना थंय कांयच ना तुका दाखोवपा सारकें. आपणाक खरें वायट दिसता म्हणून तेणी आपणाक म्हणजे म्हाका आपणाच्या कजनागेर येयलो आनी थंयसर आमी व्हिडियो काडल्या. परत एकदां हांव तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता खूब तेंपा उपरांत भावानो आनी भयणानो जाता तितली यू नो फुडें सरचें आनी संगीताक मदत करची. फिजिकली आनी मेंटली बाबडे सगळे डिस्टर्ब आसा. डिप्रेशनानूय आसले बाबडे. बरे नासले. थोड्यो गजाली अश्यो आसा त्यो आमी ब्लॉगान दाखोवंक ना. ओके बिहायंड द कॅमेरा तेजी लायफ इज टोटली डिफरंट आसा. हांव जाणा यू गायज वील डेफिनेटली गोना यू नो सपोर्ट हर. ट्राय युअर लेवल बेस्ट टू गिव अ लॉट ऑफ सपोर्ट. जाता तितलो सपोर्ट करचो ताका. आमची गोंयची भयण ती सगळ्या गोंयकारांची आमच्या यू नो धाकटुली भयण. कोणाक भयण ना तेणी आपणाची भयण समजपाची आनी जाता तितलो ताका हेल्प करचो. म्हाका खरेंच वायट दिसता संगीता असले भुरग्यां इतले इंटेलिजंट आसा ताका दोळे ना. दोळ्यांनी ताका कांयच दिसना यू नो 100% ब्लायंड. आनी गव्हर्मेंटान हेंच्या खातीर कांयच करूंक ना. आय डोंट नो वाय. गव्हर्मेंटान खंय तरी हेंच्या खातीर कितें तरी करूंक जाय आसलें. आय डोंट नो बट कित्याक अशें भेदभाव कित्याक दवरला पळय तो म्हाका खबर ना. खूब वायट दिसता की
संगीता असले चेडूं इतले स्ट्रगल करता तरी बाबडे ते तेका जाता तितले ते मेहनत करता, स्ट्रगल करता. त्यांनी धाकटुलो एक स्टॉल घातलेलो आसा. हांव फूल डिटेल दितलो तुका, येता ते व्लॉगान तुमी पळयात सगळे डिटेल्स. पण परत दोन्ही हात जोडून विनंती करूंक सोदता सगळ्यांक, रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जाता तितलो तेका हेल्प करचो तेजो शॉप धाकटुलो आसा बाबड्याचो. शॉपार तेजे कांयच नाही विकपाक. धाकटी धाकटी चिप्सां आसा. कितें म्हणू हांव, म्हाका उतरां सुटाना. हांव तुमचो टायम वेस्ट करिना. व्हिडिओ व्हडली जातली. व्हिडिओचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि ही व्हिडिओ आयची जाता तितले मॅक्झिमम लोकांक शेअर करची. जशी तुम्ही मॅन्युअलाची मामीचे मॅन्युअलाची व्हिडिओ खूप जाणां हजारांनी लोकांक शेअर केलेली आसा तशी ही करची. जसो तो मॅन्युअल आमचो भाव तशें हे संगीता आमची भयण. ओके, आमी तेका मदत करची इतलेच रिक्वेस्ट करता तुमकां. आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. फाल्यांसून 2 दीस आमचे संगीता बद्दल एपिसोड्स येतले, सो पळोवपाक विसरो नाका. बाय बाय.